तांकां म्हणपाचें आसा की लोक शो मारतात, जे मेले ते लोक शो मारताले म्हणून मेले. सरकार, PWD, कॉन्ट्रॅक्टर तांची कांयच जबाबदारी ना. एक सीएमान आज स्टेटमेंट केला की रस्त्यांचेर जे ॲक्सिडेंट जाता ताका 3 कारणां जबाबदार आसा आनी एक कारण दिलें तांणी. वॉट एवर दॅट रिजन, जे सीएमाक एक गजाल सांगन दिसता की आज रस्त्यांची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा, लोक खड्डे चुकोवपाक ह्या सायडीन त्या सायडीन करता आनी मरता. तांकां म्हणपाचें आसा की लोक शो मारतात, जे मेले ते लोक शो मारताले म्हणून मेले. कारण रस्त्यांची करून दवरल्या ताका सरकार जबाबदार ना. हांवें सरकारा कडेन मागणी केल्या की इंजिनियर्स जे आसा, जे PWD इंजिनियर आसा, जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जांकां लागून रस्त्यांची परिस्थिती जी वायट जाल्या, तांकां जबाबदार धरचे ह्या लोकांच्या मरणां खातीर आनी तांचेर ऑफेन्स रजिस्टर करचो फॉर नेग्लिजंट एक्ट अमाउंटींग एंड कॉजिंग डेथ ऑफ पीपल फॉर ऑर कल्पेबल हॉमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर, बिकॉज तेय तितकेच जबाबदार आसा. PWD खातें ज्या दिसा चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरले त्या दिसाच्यान PWDची परिस्थिती अशी इतली वायट जाल्या. रस्त्याची डायव्हर्जनां, आज सकाळी एक रस्तो वापरता तो सांजचो डायवर्ट केल्लो आसता. हाका जबाबदार कोण? हाका सरकार जबाबदार ना. फक्त लोकांचेर घालप की स्पीड मेंटेन करना, शो मारता म्हणून लोक मरतात म्हणून, जाल्यार सरकाराची जी थोडी तरी एम्पथी आसपाक जाय, सरकाराची लोकां कडेन सिंपथी आसपाक जाय की तेय तितलेच जबाबदार आसा. म्हणून आज पणजेन कितले एक्सिडेंट जाता. पणजेन आमी कंप्लेंट फायल केल्ली, म्हाका याद आसा, स्मार्ट सिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर की ताका लागून लोक मेले म्हणून, ताका लागून भुरगो मेलो, एक न्ही 2 जाण 3 जाण, आतां कितलेच एक्सिडेंट जाता. एक बायल पडून त्याचा हात मोडलो, अशे कितलेशेच एक्सिडेंट आसा. ताका जबाबदार कोण? सरकार, PWD, कॉन्ट्रॅक्टर तांची कांयच जबाबदारी ना. एक घोशणा करता, उलोवंक जाय म्हणून उलयता. आज परिस्थिती चीफ मिनिस्टराची तीच जाल्या. तो जिबली काडटा, ताळ्याक लायता, जायते उलयता, लोकांक ब्लेम करता आनी मोकळो जाता. स्वताच्या कॉलराक एकदां पळय कितली घाण लागल्या ती, तेन्ना कळटलें की PWD कितली जबाबदार आसा ह्या एक्सिडेंटा खातीर आनी ह्या ज्यो वायट परिस्थिती रोडांची जाल्या ते कितले जबाबदार आसा ह्या एक्सिडेंटा खातीर.